माजोड्डेचो फामाद संगीतकार एंथोनी गोन्साल्वीस आणि शिक्षण तज्ञ निकोलस परेरा हांची नांवां रस्त्याक दिवपाचो सुवाळो माजोड्डे जालो. माजोड्डेचे पंचायतीन ही कार्यावळ घडोवन हाडली. माजोड्ड्या जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक खासदार नरेंद्र सावयकार, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा, जिल्लो पंचायत वांगडी नेली रॉड्रिग्स हजर आशिल्ले. एंथोनी गोन्साल्विसान गोंयचे संगीत हिंदुस्थानी संगीतात भरशिल्लें, ताची याद करप गोंयकारांचे कर्तव्य अशें माविनोन सांगलें. पळयात. म्युझिशियन जातलो जाल्यार एंथोनी गोन्साल्वीस सारको जातलो. इतले तेजे व्हडलें नांव आसा. प्रोफेसर सांतियागो स्टडी करता, रिसर्च करता. आय रिक्वेस्ट यू डू ट्रू रिसर्च and you will believe every word that I say. There is no bigger musician than him. The fusion he brought about between Indian and Western music, how he taught people to use both all instruments at a time and still synchronize it to be pleasant to your ears. And I say good music is not only pleasant to your ears, it is pleasant to God above. He was that level that he knew how to please God. I will put it that way. एंथनी बाबा आसात, तशेंच एज्युकेशनिस्ट आमचो फादर निकलांव आसात. दोगांची नांवां रस्त्याक दिवपाचो एक प्रोग्राम हांगासर घडोवन हाडलो. एंथनी बाबा इनफॅक्ट आय हॅड अ प्रिविलेज टू मीट हिम ऑन क्वायट मेनी ओकेजन्स. ताका मेळ्ळा खूब फावटी, तेजे कडल्यान आयकलां. हिंदी पिक्चरान एक मुवीन एक फामाद पद आसा, मेनी ऑफ यू मस्ट हॅव हर्ड इट, माय नेम इज एंथनी गोन्साल्वीस. आनीक तें नांव जेन्ना म्हाका तेणें सांगलें, रायट लक्ष्मी, एंड ही टोल्ड मी की तें नांव जें आसा तें पद जें आसा तें आपल्याचेर आसा म्हणून. आय वॉज सरप्रायज एंड ही टोल्ड मी की कित्या खातीर आपल्या नांवाचेर तें पद जालें म्हणून. इनफॅक्ट अशा पद्दतीन एक कॉन्ट्रिब्युशन जेणें गोंयचें आमी म्हणटात की गोंय ही हांगासर कल्चर आनी हांगासर खूब संस्कृती हांगासर आसा, पूण तेजें कॉन्ट्रिब्युशन थ्रू म्युजीक जर कोणी दिल्लें आसत, अख्ख्या बॉलिवूड हेका जर दिल्लें आसत जाल्यार तें बाब एंथनीन दिल्लें आसा. माजोड्डेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार.